सरकाराची विरोधी पक्षांक प्रशिक्षण दिवपाचो जो यत्न आसा तो फेल गेला। विधानसभेत विरोधी पक्षांची कामगिरी बरी जावची म्हणून सचिवालयान आयोजित केल्ल्या प्रशिक्षणाक विरोधी पक्षांनीच अमान्य थारायला। सरकार म्हणटा हे प्रशिक्षण खर्चीक ना आणि आमदारांक मातसो बदलूय जाय, मात विरोधी पक्ष घटमूट करपाचो सरकाराच्या यत्नाक विरोध जाता। सरकारान 5 स्टार हॉटेलांत आयोजित केल्ल्या आमदार ट्रेनिंग प्रोग्रामाचे पयलेच दिसा 12 बिरेस्तार जाल्या। हे प्रशिक्षण दिवपी संस्था रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी हांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे संबंध आसात असे सांगून विरोधी आम आदमी पक्षान हे प्रशिक्षणाचेर बहिष्कार घाला। आज हे जाग्यार करपाची गरज नासली आणि दुसरे म्हणटाय ते इन एसोसिएशन विथ रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी ही जी संस्था दॅट इज अ RSS संस्था हे गरज नासली। आमचे गोवा सेक्रेटरीएटा स्टाफ आहा दे आर वेल क्वॉलिफाईड इनफ आणि हे स्टाफाक घेवन आमकां ट्रेनिंग दिवपाक जाता आणि हे स्टाफानू आमकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय। वेर द कॉस्ट इज कन्सर्न आमी आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनो सेक्रेटरीएटान आसतले, सो दॅट सेम दीस थिंग कुड हॅव बीन डन ओवर देयर एंड इट शूड बी डन। ती सगळी फॅसिलिटी आहा। हे जे पयशांचे बील येतले ते बिल सगळे MLA घालप ना। इट शूड नॉट कम टू द सेक्रेटरीएट सेइंग दॅट इट इज फॉर एव्हरी। प्रशिक्षणाच्या नावान हो फुकटचो खर्च असे काँग्रेस म्हणटा। आपूण सभापतीच्या आपोवण्याचो शिष्टाचार पाळपाक आयिल्लो, आपल्याकय हे मान्य ना असे विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोचे म्हणणे। हे प्रशिक्षण सचिवालयातले अधिकारी दिवंक शकता असले, ताचे खातीर प्रशिक्षक हाडपाची गरज नाशिल्ली असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आसा। It is very clear that we will not go in a 5-star hotel, which I also said that आमचे बरे assembly इथून hall हा I have spoken in front of the speaker also and that can be held over there. So here the bill will be huge for 2 days. It is like today and tomorrow. So that amount will go from the secretary legislature and it is our amount and the taxpayers amount. So we said that we strongly do not agree on that, object to that expenditure which will be done by the secretary legislature. To respect the chair as a leader of opposition, I have come over here because we have to give, once the governor calls us, the speaker calls us, we have to come. सरकार मात वेगळ्याच मुडात आसा। आमदारांक वेगळेपण, बदल आणि शिकपाचो मूड जावचो म्हूण प्रशिक्षण 5 स्टार हॉटेलांत दवरला। रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी संस्थेचो खंयचोच राजकीय संबंध ना असे स्पष्टीकरण सभापती दिता। एक थोडोसो चेंज जो आसा न्ही आमकां सगळ्यांक अपेक्षीत आसा, त्यामुळे आमी ह्या सगळ्या गजालीचेर विचार केलो। जर चेंजीस थोडोसो जाय म्हणून वेगळ्या जाग्याचेर आमी करची असो एक विशय जालो। भायर म्हाका दिसता की आमचे कडेन जरी तो स्टाफ जर आसलो जाल्यार म्हाका दिसता देशभरांतले जे लोकांक त्या क्षेत्रांतले एक्सपर्ट जे आसतले, आमी लोकसभा किंवा अन्य विधानसभेतले जे एक्सपर्ट आसतले तांकां खूब अनुभव आसा आणि त्या अनुभवांतल्यान जर ताणें जर वेगळ्या मनशान जर सांगलें जर जायतली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें। एक गजाल लक्षांत घाल, खर्च हो प्रत्येक गजाली आसतात। ज्या गजाली मध्ये एखाद्या विधानसभेतले आमदार जे असतात, जे नवीन आमदार असतात किंवा जुने आमदार असतात, जुन्या आमदारांक रिफ्रेश जावपाक लागले, नवीन आमदारांक ते विधानसभेचो प्रोसिजर समजून घेवपाक खातीर थोडो खर्च केल्लो जायतलो। तो म्हाका दिसता तो गौण आसता। RSS म्हणून म्हाका दिसता की हांकां जर वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकांक सुद्दां जर ट्रेनिंग दिता, विविध पक्षांची जाल्यार ते RSS असं म्हणून संबंदीत ताका हे मारपाक गरज ना, RSS टॅग मारपाची गरज ना। विरोधी पक्षांक घटमूट करपाचो सरकाराचो यत्नच मुळात विरोधी पक्षांक मानवल्लो ना। हरशींच चारय विरोधी पक्षांची तोंडां चार कडेन आसात। ते खातीर मुख्यमंत्र्यान केल्ली रचनात्मक विरोधाची अपेक्षा येता त्या विधानसभा अधिवेशनात पुराय जायतशी दिसना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।